मुरगांव मतदारसंघातल्या सुमार हजारांनी मतदारांची मतदार यादीन आशिल्ली नांवां काडून उडोवपाचो प्रयत्न चलिल्ल्याची खबर मुरगांव ब्लॉक काँग्रेसीक कळटकच तांणी पत्रकार परिशद घेवन संबंधीत यंत्रणेक शिटकावणी दिल्या। मुरगांव मतदारसंघाच्या मतदार यादींतल्यान नांवां काडपाचो प्रयत्न थळावो आमदार मंत्री मिलिंद नायकान केल्ल्याचो आरोप संकल्प आमोणकरान पत्रकार परिशदेन केला। मुरगांव मतदारसंघातले BLO मंत्री नायकाच्या दबावा सकयल वावुरतात असोय आरोप आमोणकरान केला। सो जेन्ना आमी ताका विचार सांगले की बाबा तो जॉयंट मामलेदार आसा, आमी ताका मेळोन तुज्या फुड्यान कित्याक तूं मेन मामलेदार, तुज्या फुड्यान आमी ते डिस्कशन करूया। सो जो जॉयंट मामलेदार आसलेलो शाहीश नाईक अलॉंग विथ मामलेदार आमी ताका मेळ्ळे आनी ताका आमी सगळे जो इन्सिडंट घडला तो ताका आमी सांगलो। आमी ताका इन्फॉर्म केलें कित्याक आयज मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीसून 1400 नांवां 1487 नांवां सद्या डिलिशनाक लागून मामलेदारा कडेन पावलेली आसा। 400 नांवां डिलिशनाक लागून मामलेदाराच्या कॅबिनान पावलेली आसा। आनी जेन्ना हांवें मामलेदाराक विचारलें हो प्रोसेस तुमी कसो केला जाल्यार मामलेदार म्हणपाक लागलो हे BLOन जे आमकां रिपोर्ट दिल्लो आसा त्या प्रमाणे आमचे कडेन हो प्रोसेस येयल्लो आसा। तेन्ना हांवें मामलेदाराक सांगलें, जॉयंट मामलेदाराक आनी मामलेदाराकूय आयकून घे म्हटलें, हो जो प्रोसेस आसा तुमच्या BLOन केल्लो ना, BLOक भितरले कांयच खबर ना। आयज हो जो प्रोसेस जाल्लो आसा तो सगळो मिलिंद नायकाच्या ऑफिसांसून आनी ताच्या घरा कडसून चालू आसा। आयज मिलिंद नायकाचे जितले कावन्सिलर आसा, जंय ताचे कावन्सिलर ना थंयसर तांचे वर्कर्स हे डिसायड करता खंयचे वोटरांक लिस्टार दवरपाचे आनी खंयच्या वोटरांक लिस्टांसून डिलीट करपाचे। आयज जी 1400 नांवां आसा ते BLOक कांयच खबर ना। BLOक एक BLO मिलिंद नायक आपल्या ऑफिसान आपयता आनी ताका एक पार्टाची दिता, बाबा ह्या पार्टाची तूं रिस्पॉन्सिबल ही 50 नांवां डिलिशनाक घालपाची। फॉर्मां जी मिलिंद नायकाच्या ऑफिसांसून BLOक वयता ती BLOक जबरदस्ती ना इलाज जावन ताका डिलिशनाक घालची पडल्या। कितलेशे BLO आमचे कडेन येयले, म्हाजे कडेन स्वता येयले, आमच्या वॉर्डाचे वॉर्ड नंबर 7 वॉर्ड नंबर 7सून जे BLO म्हाजे कडेन येयले सांगपाक लागून सर अशें जाल्लेलें आसा म्हणून ही फॉर्मां दिल्लीं आसा। आमचे पार्ट नंबर 20सून 127 नांवां डिलिशनाक घातलेलीं आसा आनी ताणें म्हाका 127 फॉर्म दाखयले। हांवें ताका रिक्वेस्ट केली फॉर्म दी म्हणून। सो तो म्हणपाक सर आपूण जरी फॉर्म तुका दिले जाल्यार आपले जॉब वयतले। सो ताणें दिवना, बट ताका इतले जाल्यार अशे कितलेशे BLO आमचे कडेन येयले आनी फॉर्मां आमकां ही जबरदस्ती दिवपाक लागले। आमी जे ड्युटी करता कित्याक आमी हे सर्वेच करूना, बट ही नांवां आमकां डिलीट कर म्हणून बाय फोर्सफुली आमकां आमच्या फुड्यान दवरलेले आसा। सो जेन्ना हांवें मामलेदाराक आनी जॉयंट मामलेदाराक सांगलें जाल्यार मामलेदार आनी जॉयंट मामलेदार जो मुरमुगांवचो इंचार्ज आसा शाहीश नाईक ताणें एक एश्युरन्स आमकां दिलें की बाबा आपूण हांकां सगळ्यांक नोटिसीस इश्यू करतलो। तेन्ना परत ताका हांवें क्वेश्चन केलो जॉयंट मामलेदार, तूं नोटिसी इश्यू करतलो, नोटिसीस कोणा कडेन दितलो तूं इश्यू करून? BLO कडेन। BLO कितें करतलो? परत मिनिस्टर ताका घट धरतलो, आपल्यान तुका ह्या पार्टाची 50 फॉर्मां दिल्लेली ती नोटिसी आपल्या कडेन दी। ती नोटिसी त्या मनशा कडेन पावपाना, तो थंयसर अपियर जावपाना, तेजें नांव डिलीट जातलें। सो आमी रिक्वेस्ट केला मामलेदाराक आनी जॉयंट मामलेदाराक, तुमी जर खरेंच इंट्रस्टान आसा, कित्याक हो लोकांचो हक्क, वोटींग रायट म्हणटा तूं कोणाचो काडूंक शकना आनी हो हक्क आसा जाल्यार तुमकां रिक्वेस्ट केला तुमी नांवां डिलीट करपाक सोदता, जितली नांवां डिलीट करपाक सोदता ती नोटीस बोर्डाचेर तुमी घाला म्हणून। जे पर्यंत तुमी नोटीस बोर्डाचेर घालना ते पर्यंत तुमी डिलीट कर, कित्याक आमकां खबर ना नांवां कोणाची डिलिशनाक घातलेली आसा। कित्याक सर्वे जायना आसा नांवां डिलिशनाक घातला। म्हाका हो दुबाव आसा की म्हाजें नांव तरी आसा काय ना तें, कित्याक म्हाजें नांव डिलिशनाक घातलें आसूंक शकता। आमकां हांगा कोणाचीच गॅरंटी ना बाबा आमची नांवां आसा काय ना म्हणून। सो टायम येयलेलो आसा की शातूर जावपाची गरज आसा सगळ्या मुरमुगांवच्या लोकांक, बाबा आपली नांवां थंयसर आसा काय ना हे सगळ्यांक पळोवपाची गरज आसा सद्या। आनी जे स्टार्ट जाल्लो आसा हो प्रोसेसाक मामलेदार आनी जॉयंट मामलेदारान खंय तरी स्टॉप करपाची गरज आसा, कित्याक नाजाल्यार हे खंयच्या खंय पावतले। कित्याक आयज मामलेदाराक कांयच खबर ना, BLOकूय कांय खबर ना, जॉयंट मामलेदाराकूय कांय खबर ना। हांगा भलतोच मनीस फक्त इलेक्शन जिखोवंक जाय ह्या निमतान, कित्याक आतां कावन्सील इलेक्शन येता, कावन्सील इलेक्शनच्या उपरांत परत असेंब्ली इलेक्शन जालें, 2 वर्सां उरल्या असेंब्ली इलेक्शनाक।
गेल्या फावटी तो इलेक्शन जिंकला 138 वोट्सान. सो आयज ताका खबर आसा जे पर्यंत बाबा जी वोटर्स आसा जी आपली वोटींग ना त्या वोटरांक जे पर्यंत आपण डिलीट करना. आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें मुर्मुगांवान जी वोटींग आसा ती फक्त सगळ्यांक कमी आख्खे गोंयान कमी आसा 21,000 आसा. आणि त्याच्या भितरली 1400 नांवां हेंच्यांनी डिलिशनाक घातलेली आसा आणि 750 नांवां न्यू इन्क्लूड करपाक लायलेली आसा. आणि ही न्यू खंयची इन्क्लूड करपाक लायलेली आसा शिफ्टिंग करपाक लायलेली आसा. भायले जे हेंचे बरे मागपी आसा तेंची नांवां हाडून मुर्मुगांवान घातलेली आसा. सो ही सगळी नांवां आयज मामलेदारा कडेन पावलेली आसा काल. आणि त्यांना मामलेदाराक सांगलेले आसा सगळे नजरे तुम्ही ऍड करता तीवूय नोटीस बोर्डाचेर जाय, डिलीट करता तीवूय नोटीस बोर्डाचेर जाय. कित्याक आमकां कळपाक जाय खंयची नांवां तुमी डिलीट करपाक सोदता ती. कित्याक जे पर्यंत ह्या लोकांक कळना ते पर्यंत तुम्ही डिलीट करूंक शकना. कित्याक अशेंच तेंच्यांनी पयलीं सुद्दां केलेले आसलेले. तेज्या लागून परत एकदां हांव सगळ्या लोकां कडेन अपील करता मुर्मुगांवच्या कित्याक आपली नांवां आसा काय ना ती चॅक करा.